सहज लायफ येवपा कारण म्हणजे सदां हांव कंटेंट घालपाक सोदितां आनी ब्लॉग घालपाक सोदितां, कितेंय स्टोरी दाखोवपाक सोदितां. पूण तें सोड खबर सायड, तें सदांचें म्हगेलें. पूण आज म्हाका दूख जाता भरपूर लायफाचें सांगूंक सोदी तुमकां. आमगे सगळे इंडिये लोकां आनी आमगे गोंयचे लोकां. फाल्यां 15 ऑगस्ट आनी 15 ऑगस्टा आमी खरें आजाद जाले काय? फ्री जाले काय आमी? ना. आनी खरें दूख भोगता कित्याक जाणा तूं आमी इंडिया आसोन आमकां कांय येना. आमगे जे हें आहाय ते फ्युचर ते कितें डेव्हलपमेंट करपा जाय तें आमगे गव्हर्नमेंट कोता ना हेजेर क्वेश्चन. आनी जायते एक्टिविस्ट भाव आमगे मुखार सोदताय हें सगलें हें करपा. काल एक विडियो चोयलें शंकर फुडेन घायल्लो तेणें ते रस्त्या सायडीन उदक भरलो आहा आनी त्या गांवां आख्खें उदक भरता घर बी बुडटे आनी तें उदक वचपा जागो ते एक धाकटीशी वस्त तेंको करूं जायना. हेका लागून हांव 15 ऑगस्ट कोताय काय. दुसरें म्हणचे डबल ट्रॅकींग. डबल ट्रॅकींग तुमकां जाये? म्हाका दिसना तुमकां जाय म्हूण डबल ट्रॅकींग. कित्याक जाय तुमकां? तो कोर्सा घालपाक? आमगे गोंयकार लोक चड ट्रॅव्हल कोना ट्रेनीन. बसीन वयता, चडशी बायकान वयता, कारान वयता. डबल ट्रॅकींग कित्याक जायें? तो कोर्सो हिंगसो सावथासून नॉर्था व्हरपाक? नॉर्थासून सावथा व्हरपाक? हेका लागून आमी 15 ऑगस्ट करया काय? दुसरें आमगेलीं गार्डनां सांग्यार सावथे सायडीन तीं भुरग्यां खेळपा जायतीं गार्डनां आहाय आमगेलीं भुरग्यां खेळपा. तीं भुरग्यां पासत निवड कोताय काय आमी? आमगे मिनिस्टर आहाय ते, एम.एल.ए. आहाय ते. तेका लागून आमी 15 ऑगस्ट करया काय? आनी जायते इस्कुलां, गव्हर्नमेंट इस्कुलां, जायते हांव चोयतां गव्हर्नमेंट इस्कुलां आतां बंद जाताय. कित्याक लागून बंद जाताय? आतां भुरगे वचपा बंद कोताय. आपणाय मायपाय थिंगां गायनाय that एक्टिविटीज आसनाय थिंगां. तेका लागून आतां सगल्यांनी बंद केलां. सगळे प्रायवेट इस्कुलां घाताय. सो तेका लागून आमी 15 ऑगस्ट सेलिब्रेट करया काय? टॉयलेट बरे आहाय आमगे स्टुडंटागेले आमगे गव्हर्नमेंट इस्कुलांतले? ना. तेका लागून आमी 15 ऑगस्ट करया काय? सांगाय कमेंट्स करून सांगाय. तुमी दिसोता 15 ऑगस्ट केल्यार बरें म्हणून आमी? आतां सगळे स्टुडंट काँक्रेज जनता पार्टीन एकठांय जाले आनी धर्मेंद्र प्रधानाक रेजिग्नेशन दिलें. दिन पासून न्यू शिक्षा मंत्री येयला तो आहा बरो आहा काय? तेका लागून 15 ऑगस्ट सेलिब्रेट करया काय आमी? आज काल आमची आमी म्हणटाय आमी 15 ऑगस्ट करया म्हूण आनी आमी आजाद जाले म्हूण, फ्रिडम जाले म्हूण ना. जालें फ्रेंड्स ना. आमी सदां म्हणटाय आमको पयशे आहले आमी बरे म्हूण. तेशें कोन्न चिंतनाकाय. आमी आवाज करपा जायो. आझाद मैदानाचेर जायत जां आमगे हिंगा प्रोटेस्ट केला बायलो तें हिंगा तें लोधा पोरडा प्रोजेक्ट. तेका लागून आमी 15 ऑगस्ट करया काय? सीएमाक सांगाय मेसेज धाडया शेअर करया विडियो जाता तितूलो. सीएमाक इचाराय त्यो बायल कित्याक लागून बसले? आपणागे जाग्या लागून बसले. आपणागे फ्युचरा भुरग्यां लागून बसले. आनी जायते एक्टिविस्ट भाव दिसते ते आहाय ते सगळे सपोर्ट करता तेंगे आहाय ते. तेंका लागून आमी 15 ऑगस्ट करया काय फाल्यां? आनी दुसरी खबर जायते आमगे गोंयां दोंगर आहलोले आनी बरे आहले ग्रीन आहलोले. आमी केन्ना चारां चुन्ना आनी तवशियां तीं आमगे गोंयकार भाव एस.टी. कम्युनिटी ते रोयताय आनी तेंक पासत तेंक सगळे दोंगर कातून तेंक धाडायन तेंगे सगळें पाड घालन हेका लागून आमी 15 ऑगस्ट करया काय? आमी आजाद जाले पूण आमकां फ्रिडम ना. कोणागे पयर घर मोडलें तें कुमदादी जागे आहा म्हूण. तेका लागून आमी 15 ऑगस्ट करया काय? तुमकां दिसोता काळजांत न्हू? म्हाका जाल्यार दिसना. कोणागेलें घर मोडप म्हळ्यार तेंगे फॅमिली खंय रावतली हें गव्हर्नमेंटान पयलीं चिंतूंक जाय. आमगे प्रमोद सावंतान म्हजें घर म्हूण हाडलां. केसो फायदो म्हजें घर हाड म्हूण? ती बायल रोटा आपणागे घर मोडटें. आपणागे मोडा पूण दुसऱ्यांगेलें बी तेशें कोराय सगळें एक भाशेन चोयाय म्हूण.
आजकाल आज कोण कोणाचो वचना. आपणागे बरें जालें, दुसऱ्यांगे पाड जाल्यार कोता येता. सारकें न्हू? आतां आमी एकठांय जाया काय? हे पार्टी वोट घाल्या, ते पार्टी वोट घाल्या. काँग्रेसाक घाल्या, बीजेपीक घाल्या, आरजेपीक घाल्या, शिवूआ घाल्या. हेका लागोन 15 ऑगस्ट करया काय? हेजेर क्वेश्चन आहा. तेका लागोन लायक बीन सांगया म्हणून व्हिडिओ काडून फायदो ना. आनी व्हिडिओ जाता तितले शेअर करया सगळ्यांक कळों न्ही. आमी सगळ्यांनी एकवटान रावल्या न्हू, कांय करूं जायना दुसऱ्याचें. तेन्ना आमी 15 ऑगस्ट करपा जाता. बिस्तो फ्लॅग उबारून हें केलें म्हूण दाखयलें एक दिसा लागून स्टेटस घायले आनी एक दिसा व्हिडिओ काडलो म्हूण आमी 15 ऑगस्ट केलें म्हूण जाता. जायते आतां फाल्यां सगळे स्टेटस घातले. हांव तुमकां आजोण मागोतां, सगळे आमगे गोंयकार भाव आहाय ते व्हिडिओ चोयता आसतले ते आमगे लोधा प्रोडक्ट्स ते भायल प्रोटेस्ट कोताय तेंगे हक मेळ्या म्हूण तेंगे स्टेटस घाल्याय. बेश्टें देशभक्ती सॉंग गायलें आनी हें केलें ना. तेका लागून स्टेटस घाल्याय जे स्टुडंट आपणा हक्का पासत झगडोताय तेंचे पासत आनी तेका लागून स्टेटस घाल्याय आजकाल गव्हर्मेंट इस्कूल मोडपा वयताय, टॉयलेट बरो नाय, शिकपा सारकें ना. थोडे भुरगे रोडटाय, थोडे टिचर्स आसनाय इस्कुलान. तेंचे पासत तुमी स्टेटस घाल्याय. जायते रिल्स मेळटाय, तेंचे पासत स्टेटस घाल्याय. जाय जाणां रिल्स करून घायल्याय इंस्टाग्रामाचेर. हेंच करया काम. आमी 15 ऑगस्ट कोताय सदां, पूण ह्या वर्सा आमी 15 ऑगस्ट तेंचे पासत मनोवया. हें सगलें बरें जाल्या पुरो. हे भ्रश्टाचार कोताय ते, वायट कोताय ते मिनिस्टरांची सगळे मुखार हाडया फ्रेंड्स. आं? आम दिसता जायते कास्तीक पडटा आमकां दुसरे कितें म्हणटलो काय म्हूण तेशें चिंतना काय. तुमी स्टेटस घाल्याय दुसऱ्या तीं भुरगीं आपणा रस्त्याचेर येयल्याय, आपणा भायर इस्कुला भायर सरल्याय. एक मोन्यांगे इस्कूल, तेंकां कांय ना, टॉयलेट ना, कांय ना. तेंगे सगळें हें जाला, ब्रोकन जालां सगळें. पिड्यार जालो आहा. हुंटी हें जालो आहाय, बेंच हें जालो आहाय. तींग उलोवपा जायना, तीं भायर सरल्याय. आनी तुमी कितें एक स्टेटस घालून कितें जाता? हो 15 ऑगस्ट आमी अशें करून सगळे एकवटान मनोवया आनी कितें बरें करून दाखोवया आमगे गोंया तशें इंडी. प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सदां म्हणटा फ्लॅग हर घर में झंडा तिरंगा. ते तिरंगा कोन्न आमी फ्रिडम नाय. आमगे रस्ते सारके नाय. आमगे दोंगर कातरूं वयताय. आमगे इस्कूल सारकी ना. आमगे भुरगीं आहाय तीं चोड आमगे गोंयां मातशें इस्कूल हें आहा, पूण भायर आंध्र प्रदेश, हरियाणा ते सायडीन तेंगे इस्कुला चोयले जाल्यार थिंगां हें जातोलें सारकें, काळीज दुखतलें. थोडीं भुरगीं तेंको शिकोवंक जायना, पूण तीं गव्हर्मेंट इस्कुलाक घाताय, पूण थिंगां टिचर आसनाय. तीं टॉयलेट सारकें आसनाय. तेंकां इस्कॉल साफ करूंक लायताय. आं? तीं शिकतलीं इस्कॉल साफ ओके शिकोवपा ट्रेनींग दिवपा जाय, पूण सदां न्हू. हेका लागून आमी 15 ऑगस्ट करया काय? हं? फायर पयर फाटीं हिंगा बुट्टी येयल्ली. ते एकोडे बुट्टी येयल्ली थिंगां तेंक कितूस हें जालें तेदों प्रधान नरेंद्र मोदी आमगेलो फ्रेंड्स चिंता की बात है म्हणटा तो. तूं तेंक पावला? आं? जायते एक्टिविस्ट भाव पावल्याय तेंगां. आमगे सीएम बाब तूं म्हणटा गोंयकारांगे घोर सांबाळपा जाय म्हूण गोंयकारांगे घोर मोडों वयताय मरे. तेंगे नदर आसना तुगेली. आं? भिवपाची गरज आहा आमकां. आजकाल आमगे दोंगर कातरूं वयताय. भिवपाची गरज आहा आमकां. आजकाल बरे बिल्डींग प्रोजेक्ट येताय आनी बेग वयताय तेंगे घरांक. कोण क्रिस्तांव आहा तेंगेले, कोण भायले लोक येताय तेंगेले. भिवपाची गरज आहा आमकां. आमगे रस्ते सारके नाय. भिवपाची गरज आहा. आमगे गव्हर्मेंट इस्कुलां बोर फेसिलिटी ना. भिवपाची गरज आहा आमकां. सगळें म्हारगाय जालो आहा. भिवपाची गरज आहा आमकां. आमकां दीस रात चिंतूंक पडटा आमचें केन्ना कितें येतो काय म्हूण. भिवपाची गरज आहा आमकां. कित्याक तुयें हे सगळे दीस हाडले आमकां चोवपाक तुजे मुखावयलीं. भिवपाची गरज आहा आमकां. आमी प्रोटेस्ट कोत्ताय कितें हें जालें वायट जालें जाल्यार आमी रस्त्याचेर येवपा पडटा. हो गव्हर्मेंट आहा म्हूण. भिवपाची गरज आहा आमकां फ्रेंड्स. हांव सगळ्यांनी एकठांय रावले जाल्यार हेंच्यांत कांय करूंक जावपाना. आमी फकत दुसऱ्यांक हें करूंक लायताय तशें कोन्नाकाय ओके बरें करून रावाय आनी हें चारलो आमकां
आनी हॅपी इंडिपेंडन्स डे 15 ऑगस्ट तुमकां सगल्यांक पोळी दिता आनी स्टेटस घाल्याय आनी दुसऱ्यां पासो सदां मागाय आनी दुसऱ्यांक बरो करूंक मुखार सराय सदां आमकां जाता ते भाशेन करया आनी तुम तें कोन्न दाखयतलीं आनी आनी कांय सांगपा ना चल हिंगासून लायफ सोंपयता मोग आसूं सदां एकवटान रावाय